E33. सोन्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मिळल्या संतोष पोरी काळजात तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोरा मी समरमता सर्गी जीवनात तुझ्या आम्ही भाग्यता सौम्याची सुख्रिस्ता सोडवोंदारा उपकारांसर तुझ्या अर्गादिता रण तुझ्या आमका नितळ केलाय कुर्साच्या मोलाता जीवे दिलाय सौम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मिळल्या संतोष भरीत काळजात तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोला मी समरमता सर्गी जीवनात तुझ्या आम्ही भागिता. Ja misăcinte săva, Suzan Dinel Pinto Suratcăl, आपल्या जन्मदिवसाक अर्गामी स्थितात लेलरॉय पायस आपल्या जन्मदिवसाक अर्गामी स्थितात हिलरी आणि वेरोनिका मतायस काजरच्या ॲनिव्हर्सरीत अर्गामी स्थितात एस्टेल डिसूसा हिच्या आत्म्या खातीर वेरोनिका मतायस बेंदोरो आज आसऱ्याच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या सुजाना डीनल पिंटो सुरातकल तिच्या जल्मदिच्या संदर्भात दिसो आमी उपकार बावडतांव आणि तांच्या त्या सवां खातीर ह्या मिसच्या बलिदान वेळार आमी मागतांव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. मोगाळ भावानो आणि भयणीनो देवाक अर्घां दिवंक ताची स्तुती करूंक आमी हांगासर ह्या सकाळींच्या वेळार ह्या देव तेंपलाक पावल्यावो. तदेखून म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितींत पावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदेवरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पदकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो गड अपराध ह्या पासून म्हाका घेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागतां. सर्पदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सुमिया काकलूत कर सुमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सुमिया काकलूत कर सुमिया काकलूत कर. प्रार्थया सर्पदेदार आनी ससनाच्या देवा तूं आगानी तूं मोळसो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां पोवचल्ले परसड आनी तांणी आशिल्ले परसड तूं दिताय. तुजे काकुळतीन सर आमची पदकां बगोस आनी जे आमी मागोंक फुडें सरावना ते तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
की प्रवद्याच्या पुस्तकांतले वसा. तुम्ही म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यान म्हणटा सर्वेस्पर, तरी तुम्ही विचारतात तुझे विरोध आमी कितें कळा म्हणा. तुम्ही म्हणा सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्या आज्ञा पाळून वा दलबऱ्यांच्या सर्वेस्परा मुखार खंतीन चलोवंक आमकां कितें मेळटा. देखून गारव्यांक आमी आतां सदे म्हणटा, नसरी मनशां सुफळ जातात, देवाची ती परिक्षा करतात आनी तांकां कांयच वायट घडना. तेन्ना सर्वेस्पराची भिरांत धरून आसलेली मनशां ह्या विशीं एकामेका उलोवंक लागली आनी सर्वेस्परांची दिवन तांचे आयकले. सर्वेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवान मान दितात. तांची नांवां ताच्या दोळ्या मुखार आनी एका उगडासाच्या पुस्तकान बरयली. हांव कार्याक देंवतलो त्या दिसा उलयता तो दलबरांचो सर्वेस्पर. ती म्हजे करीत दायज जातली आनी जशें एक मनीस आपली सेवा करतल्या पुताची दया करता तशी हांव तांची दया करतलो. तेन्ना प्रामाणीक आनी खोट्या मनशां मदें, देवाची सेवा करतल्या आनी सेवा करिनातल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हूण तुमकां नव्यान कळीत जातलें. पळया, जलत्या एकट्या परी तो दीस येता, सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकी जातलीं आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूल आनी ताळ दवरिनासता तांकां उज्यान लासतलो म्हणटा दलबरांचो सर्वेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचे उतर हे. देवाची उडोपकार. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. जो कोण कोट्याचे भूत घेवन चलन आसता, नाश्टाचेर वाटेर रावन आसता, अधर्मसंगी बसून आसता, सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र उल्हासून दीस रात हे नियलता तो करोस बागी. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. ह्यो वयल्या वयल्या देगेर रावल्यो रुका बरी, असलो रोखून निश्चित कालार पोल दिता. हाचे पानाक दीस भावनात हाणे हाती घेतल्या सकडी सुपल जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. पूण कोट्याची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्याक उबून वेता तसली पोल म्हणीत. इतिवंत वाट्यांनी वेतल्यांचे सर्वेस्पर जतन घेता, पूण कोटे आपणाकच वाटेन नासक वेतात. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. तुझ्या पुताची उतरां आयकूंचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. लोका प्रमाणे जेसू ख्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेसू ताच्या शिसांक सांगी लागलो, तुमचे मध्ये एकल्याक एक इश्ट आसा म्हण चिंत्या. आनी तो मोद्यानेर या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उंचणे दी. पयणार आसुल्लो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाडतलो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक कील घाल जाल्या. म्हजी भुरगीं म्हज्या पासलें न्हिदल्यांत. आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टगती पासून उठोन तो कांय दिवचो ना जाल्यारी लज नासतना ताणें विचारले खातीरपुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता,
मागा आणि तुम्ही घेतल्यात, सदा आणि तुमकां मेळटले, बोडया आणि तुमकां उक्तें जातले. कित्याक मागता तो अरियकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आणि बोडयतल्यांक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापय आपलो पुत मासले मागीत जाल्यार ताका मासलेच्या बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गींचो बाप आपणानगी मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, या आधुनिक संवसारांत आमी जियेत आसतना सबार वस्तू आमकां गरजेक पडटात. मार्केटीक वचून आमी थोड्यो वस्तू घेतांव, पूण आतांच्या ह्या आधुनिक संवसारार सवलत्यो वा वस्तू आमकां एकाच जाग्यार थोडे फावटी मेळचे आसा. जावं पुरो सुपर मार्केटींग वा डी मार्ट वा असल्या जाग्यार सकड वस्तू आमकां पावोस जाता. आनी एका रितीन तुमकां सांगचें तर जाल्यार इंटरनेटाची जनवाय आसली ऑनलायनीर आमी बूक केल्यार आमकां त्यो वस्तू आमच्या बागलार हाडून दितात. पूण आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमचे थंय भावार्थ शेलेला, मागणें उणें जालां. आनी जेजूची उतरां ह्या संदर्भीक सकाळी जावन आसा, मागा तुमी घेतल्यात, सदा आनी तुमकां मेळटले, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातले. देवाक आमच्यो गरज कळीत आसात, तरी मागणें करतना देवा मुखार आमी कालतीं जाताव. कालतेपणान मागल्लें जेजू आमकां दिता. संवसारी आवय बापय कितें बरें तें भुरग्यांक दितात, तशेंच देवी आमकां कितें बरें आनी गरजेचें तें आमकां फावो करता. आमी मोगान आनी भावार्थान देवाचें दार बडोवया आनी ताचे लागीं मागया. आमेन. C47. बापाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी, नितळ आमच्या काशेन आमची पातकां मेळ्ळी. घे बापा तुझे लागीं पातकी निर्भागी, उपकार साबार केलाय तुवें, दिवून आमकां जिवीत नवें. भेटयता वास जीवन आमचें, हुंड्या वयना सवे. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी, नितळ जावच्या काशेन आमची काळजां मेली. घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा पामांत दिसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मुनाकांनी मैमी आमच्या किने पवित्र विचार देवाक सर्वेस परवानगी. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक परमायलाय, तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ये सडणेची पवित्र रीत संभ्रमणू
आमचो कायदो आमी पाळता आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचूया. वयश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदरा आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सर्वतय आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. प्रेतीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताजे उदेशीन देदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार आनी तुजी दोर महिमा वाकंतात. तांचे संगता आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तुची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस्मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात. हे म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसूत आनी सुमेस्त मनशां पसूत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुट परगटुया. सुम्याचे तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास करता. आनी हो जिवितचो उंडो आनी सुटणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून
आमी तुका दिनवसतांव आणि जेजूची कूड आणि रगत सवतला आम्हा सुमेध सांग पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आणि सगळे यासकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तुची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरये देवाचे माये संगती ते सपती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धर्मदूतां आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपत वैदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळलें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करुणयाचे वेतांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशेन त्रेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमय जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तें सुभागे. सुमयाचे भितरीचे म्हाका फोना पुरुषांत्रास म्हाका भलायकी मेळटली. Day 64.
सुम्या दिकान सर्गींचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैवी किडांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे सोम्या दिकान सर्गींचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैवी किडांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे जिविताचो वोंडो तुमकां हांव दिता सस्नीक जिविताक तुमकां हांव आपयता जिविताचो वोंडो तुमकां हांव दिता सस्नीक जिविताक तुमकां हांव आपयता गिया गया आमजया सर्गींचे मन्नाका दादोसया सुम्या दिकान सर्गींचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैवी किडांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा येया गेया सर्गी दया ल्हाना बावंडाक मोच्या आदार सया सोम्या दिकान सर्गींचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैवी किडांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे प्रार्थुया सर्पदेदारा देवा आमच्या मोगाळा बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां ददोसकायन बरोवं आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादेक जावं आमचे काणचेवान कशें जिवंत जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावो असले रुपांतर ह्या बलिदानाक फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची वडुकार मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुजे कृपे बळान रास तुजी पर करता मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केलाय कृपे बेसावानी आमकां तुवें बरलाय मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुजे कृपे बळान रास तुजे पर करता सकाळींची भेटवणी एजुच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर्मची मागणी कमानी कष्ट आमच्या बदकांच्या बरेपणा पासून
आनी अंतरीच्या बो पळय सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना मिटोवच्या समयसर ते पसत बगेंत आमकां मरेच्या कतावेन काळजां बरी फार हांव तुका मिटयता प्रत्येक जावन मागणेच्या पुस्तकांचे हृदय पसत आनी पाप सैपान ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्या हृदय पसत हे सर हांव तुका मिटयता सर तुजें पसत एजुच्या बो पळयत काळजां एजुच्या तरी काळजां तुजें राजे आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बरे कन्याक मेळची सर शिक्षा माफी सोडूं हांव कुशी व्हरता सुमया जेजू तुज्या बो देवी काळजाचे सुसायेन राकमच्या बो बगेन पाप सेबाक जादू ताका उसवाळ कटाय आनी बिसवण म्हजे देवा म्हजे सैबा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता आनी तस्कनी नमस्कार करता और तसो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण नेस क्रिस्ता केलय म्हूण आसपर्यान सांबाळलय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिंतना म्हजी सब म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मना म्हज्या पतकांच्या परिपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या आपण्या पसून बक्षी म्हजी सुमेज पतकां म्हज्या पतक्यांची काकूट कर देवा पवित्रात्म्या दिसय बाळ तुजी कृपा आयच्या दिसा पतकांत हांवें पडना आमच्या तुजे उपदेश सांबाळलो म्हजे कायदे पाळलो म्हज्या पतक्यांची काकूट कर म्हाका पतक्यां बक्षी भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातेंत एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ते सत म्हणटा तसो देव एक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पतका खातीर मेलो आनी जियांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सता आनी कतोळीक पयस भाश घेता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसळटा कित्याक तूं सुस्नीक सत आनी सनवाय आनी द्वैती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फुटून फुडानाय ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता आमेन बुरबुशीचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पतकांचे बुकसांनी आनी येजले उपरांत सस्नीक सुख सोदतली म्हूण हांव बरो आसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयलाय ह्या बरे वर्षान जियोंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता आमेन मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसून म्हज्या फल्यासय हांव मोग करता कित्याक तूं वरतो अपरिमीत आनी सबरो आनी स मोग तुका फोव ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता आमेन दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान स म्हज्या पतकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका बोबरिया आनी सवस्त प्रासर मोग फोव जाल्या देवा हांवें यत्न केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पता करिना म्हूण आनी पतकांचे समयस घेतले म्हूण ती निश्चय करता आमेन समयच्या बुडयान मरेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भे जाली नमान मरे करपेन बरले समयचे जे संगाता श्री आमी तर तुम सदै आनी सदैव फॉलच्या कुशीचे दिसो बगीन ती मरेद वाजमे मोपयांका तीवना तिक आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन आपले समयची साकन तुज्या सद्दा प्रमाणे म्हजे तें जावं नमान मरे करपेन बरले समयचे जे संगाता श्री आमी तर तुम सदै आनी सदैव फॉलच्या कुशीचे दिसो बगीन ती मरेद वाजमे मोपयांका तीवना तिक आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जेलो नमान मरे करपेन बरले समयचे जे संगाता श्री आमी तर तुम सदै आनी सदैव फॉलच्या कुशीचे दिसो बगीन ती मरेद वाजमे मोपयांका तीवना तिक आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भगिवंती देवाची मेम पसोत विनातीक क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फॉल समशे खातीर प्रार्थुया ए समय आमच्या बरी खबर दिल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापान घेतल्या आमी जाल्या तुज्या कश्टांनी कुस्सा वरवीं जनपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या तस्कनांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या मेमरीफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वत आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वत आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वत आमेन देवा गेल्या बुडव्या आमच्या सर्गीचे दैन म्हाका दिलाय तबेन म्हजी मोत सोडाय म्हाका राग सांबाळ आनी सलय आमेन मोकाळ पुत्रा सोवय आमकां मरी आशीर्वाद दी आमकां बगीन कुर्सुची कुरवीन वरम काम सुदेवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन